दीस मंगळार नोव्हेंबराची 11 तारीख 2025. पहिले वाचप जाणवायच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 2 वोळ 23 तावन अध्याय 3 वोळ 9 पर्यंत. देवान मनशांक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्या सैंबाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताच्या अधीन आशिल्ल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलोच दगद तांकां लागचे ना. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानास कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिवितसो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेसे कश्ट सोंसले उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणासोवें आसूंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जळतेच्या दिसा ती परजळतली, सर्व मदल्यान किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सोवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 34 2-3 16-17 आनी 18-19. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच सदीन वाचतलों. सर्वेस्पराक हांव सदांच सदीन वाचतलों. ताची वाखण स्तुती खडा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच सदीन वाचतलों. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाड करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून चडटा. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच सदीन वाचतलों. नितिवंतांच्या बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टां अनवारांतलीं तांकां निवारता. खंती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. भरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच सदीन वाचतलों. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. अलेलुया अलेलुया. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 17 वोळ 7-10 पर्यंत. त्यावेळी जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंकू वा बोकऱ्यांक चरोवंकू म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन पाटी येतस बेगीन वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वच, म्हजें जेवण तयार कर, पेंगट्याक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून तो म्हणटाने. आपणे फर्मायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फर्मायिल्लें सक्कड कर्ण जातस तुमी म्हणूंक जाय, कितें म्हळ्यार आमी साकर.
आमी करीसय आशिल्लें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. तो जास्त सैमबासो आनी सुरूपायेसो जावन रचलो. पूण देवसराचे ताळणे वरवीं मनीस पातकान सांपडलो. मनशान पातक केल्यारय देवान कसलेच कश्ट दगदोणी दिवंक ना. पगार ताणें बक्षिलें. ताणें आमकां भरपूर रितीन आशिर्वादीत केलें. हाचें पयलें वाचप देवान केल्लें बरेंपण कितलें उंचायेचें म्हणलें आमकां कळीत करता. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां पाटयचें. ह्या संवसारांत जियोन आसतना आमी जाता तितलें बरें करीचें. उरलेलें सर्व देवाच्या हाती सोडीचें. आमी केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी व्हडपण पावची गरज ना. कित्याक देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आमच्या पातकां खातीर आपल्या एकल्याच पुताक बली जावन दिलो. आमी वाटसुरे साकर सेवक. आमचे वाटेर हेरांक करीजे आशिल्लें तें मात्र करचें न्ही. बगार सडीत मापान करीजे. मोग सेवा करचें आमचें भाग. होगलीक प्रतिक्रिया प्रतिफळ पळयनासतना दिल्ली निस्वार्थ सेवा आमकां वर्तें समाधान दिता. जेजू धनी तरी तो सेवक जालो आनी देवाक मानता तसली सेवा केली. निमाणे जेवणार सोम्यान आपल्या शिसांचे पाय धुवन अशेंच तुमी करा म्हणून सांगलें. सांत पावल आमकां बरें करच्याक उमेद दिवंक मेल फांक्त जावंक उलो दिता. कितेंच फायदो लेखी नासतना सदांच बऱ्यो करण्यो आदार उजवाडाची मनशां जावया.